गोय आमचें मूळ पीठ, कोंकणी आमची भास, कोंकणी संस्कृताय आमच्या जाणट्यांची मिरास ही उतरां शणै गोंयबाबान म्हटलेली। नमस्कार, हांव विष्णू नार्वेकर आनी तुमी पळयतात माय गोवा नेटवर्क। ही उतरां आयकल्या उपरांत कोंकणी भाशेक गिरेस्त करपी कोंकणीचे युगपुरूश संशोधक अष्टताशी साहित्यीक वामन रघुनाथ वर्दे वालावलीकर उर्फ शणै गोंयबाब हांची याद जाता। आयज 23 जून शणै गोंयबाब हांची 147वी जयंती। ह्या निमतान गोवा कोंकणी अकादमी आनी दिवचल कोंकणी केंद्र हांणी 12वो शणै गोंयबाब जयंती उत्सव मनयलो। पळोवया दिवचले मनयल्ली शणै गोंयबाब जयंतीची कांय खिणां चित्रां। आमकां एक मनशाक सगळ्यात वायट सवय आसा, म्हणजे त्याला सगळ्यांक म्हणटा तातूंत हांवूय आयलो आहा, की अशी जी सवय आसा की आमकां वचत ती राजकारण जाय पडटा। म्हणजे कसो एक लिडर आयलो जाल्यार तेचेच कार्यकर्ते फुडें गेले, आज हांगा दुसरो लिडर आसा ताचेच येले, असल्या गोष्टी तरी करूं नाका। एक लक्षात दवरात, आमी कोण रावचे ना। आमी जे सगळे करता हे फुडल्या जनरेशना खातीर करता, हे आमी विचार करूं जाय। हांवूय जे हाका सगळें करता, हांव काय करूं म्हज्याच भुरग्यांक दवरतलो किंवा एक समाजा खातीर कितें तरी एक नांव दवरून वयतलो, तशें सगळे जाण त्याच खातीर करता। सो असले सामाजीक गोष्टी असले काय न हाडटा जाता तितले बेगीन तांचे स्मारक करा, ही खरी त्यांची जयंती आसतली। आणि हे आमच्या बिचोलच्या, खास करून बिचोलच्या भुरग्यांक, खास करून आतील पेटल्या लोकांक आनी सगळ्या बिचोलकारांक आनी गोंयकारांक एक खरें आमचें भाग्य आसा की येदो व्हडलो मनीस आमच्या बिचोलेन जल्माक जालो, ज्यांनी इतले आपले कोंकणी खातीर। आतां जर तुमी आज भाशणांत पळयशात, एक्चुअली सामंत सरान खूब बरें सांगलें। ताणें तांचे म्हणजे एकच लायनीन मदीं सगळे तांचे कितें तें सांगलें, म्हणजे ते कशें आसतलें। सो हें जें काम आसा आनी अशें आमच्या बिचोले किंवा प्रत्येक वाठारांत खुबशे बरे मनीस आसत, तांची याद दवरपाक, तांची जयंती करपाक जाय। त्याच्या निमतान कित्याक हे जे आमकां आसा कोंकणी, एक लक्षात दवरात, आमकां एक घटक राज्य जालें। तुमी जर खोल विचार करशात, हे सगळे कोंकणी खातीर मागीर जाल्ले आसा। खोल विचार करपाक जाय हे सगळे। आनी म्हणजे तांचे जे फुडले स्वप्न आसले ते 1946 हे जाले, एक्सपायर जाले, पूण तांचे जे स्वप्न आसले ते फुडें खूब व्हडले आशिल्ले। कदाचित ते कशें आसा, जर कदाचित आज आसले आमकां गायड करूंक शकले जाल्यार खूब व्हडले जातले आसले, पण काय ना, आमची सरकारान खूब बरो सपोर्ट करता आनी आमचो सपोर्ट सदांच आसतलो। खूब बरें दिसता आयज बाब रुपेश ठाणेकर हांच्या फुडारपणान जे दिवचल कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष आसा त्यांच्या फुडारपणान हो संबंदीत दर वर्षी कार्यक्रम घडटा। शणै गोंयबाब जे आमचे भूषण आसा, दिवचल गांवचे एक भूषण, ज्यांच्यानी संबंध देशभर आपली नामना जोडली, अशा तरेचे साहित्यीक त्यांच्या आयज त्यांचे क्रांती दिन, तेंच्यांनी क्रांती घडयल्या, ह्या क्रांतीक आर्गां ओंपता। आनी आमची भावी पिढी, आमचे जे भुरगे हांगासर आसा तांकां हांव थोडोसो सल्लो दिवपाक सोदतां। जे शणै गोंयबाबा बद्दल भाशण उलोवपाक जाय आसलें, जे विचार मांडपाक जाय आसले, ते आमचे डॉक्टर चंद्रकांत शेळके ज्यांनी तंतोतंत मांडले, ते फुडें घेता आसतना आमची भावी पिढी जी आसा, आमकां आमचे शिक्षक आनी आमचे पालक सदतीत आमच्या कमर्शियल नॉलेजी बद्दल सांगत आसता। म्हणजे जी नॉलेज आमकां फुडें वचोन आमचे भवितव्य घडोवपाक लागून उपयोगी पडटली, अशी नॉलेज दिवपाक सोदता। पण आयज एक काळाची गरज आसा। आमची संस्कृती, आमची भाशा हे जर गोश्टी टिकोवन दवरतले जाल्यार आमकां साहित्याची खूब गरज आसा। ते मागीर कोंकणी भाशेन आसूं किंवा ते मराठी भाशेन आसूं किंवा अन्य भाशेन आसूं, हे जर साहित्य आमकां जर टिकोवन दवरतले जाल्यार आमची ही भावी पिढी, जे आमचे भुरगे आसात, तेंच्यांनी आत्मसात करची, अशी एक म्हाका एक कळकळीची विनंती तुमकां करून दवरता। आमचे पालक आसतले, ज्या पालकांनी आमच्या भुरग्यांची मानसीक स्थिती जाणून घेवची, आपल्या भुरग्याक खंयच्या गोश्टीची रुची आसा आनी ह्या द्वारे आपल्या भुरग्याक मोटिवेट करचें। आपणाक जरी दिसतलें की आपल्या भुरगे खंय तरी इंजिनियर जावपाक जाय, डॉक्टर जावपाक जाय, लॉयर जावपाक जाय, पण भुरग्याची जी मानसीक स्थिती खंयच्यो गोश्टी अनुकरण
जास्त प्रमाणात जे आसा त्या प्रमाणात जर भुरग्याक जर त्या गोष्टी मोटिवेट केले जाल्यार ते भुरगे शेणै गोवा सारखे आमच्या गोंयचें नांव रोशन करूं शकतात आनी अशेंच तरेचें ज्ञान आपल्या पाल्यांनी आपल्या आमच्या पालकांनी आमच्या भुरग्यांक दिवचें अशी हांव पालकांकूय विनंती करता. शेणै गोंयबाबाचें नांव जेन्ना एक साहित्यीक आमचे अनेक हांगासर मान्यवर आसा शिक्षण क्षेत्रांतले तज्ञ आसात. आज आमची भावी पिढी जर बरी जातली जाल्यार प्रकाश पर्येकार सारखे जे व्यक्ती 1981-82 वर्सा नवे गोंय म्हणून एक दिसाळे काडपा खातीर कोंकणी लोक गोंयांत भोंविल्ली आनी दिवचले पावले तेन्ना कांय थोडे लोक आशिल्ले तांचे मदीं एक वल्लभभाऊ आशिल्ले थोड्यान दावे म्हाका तांचे खातीर कित्याक त्या वेळार एक व्हडली प्रसिद्धी जाल्ली तातूंतल्या सगळ्या पदयात्रेची तातूंत तांचें नांव अजुनूय आसा हांवें सांबाळून दवरिल्लें आसा. कांय गजाली बऱ्यो घडटात पूण पळयल्यार रवींद्र केळेकार हांचे जन्मशताब्दी वर्स सुरू जाला. डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांचे जन्मशताब्दी वर्स सुरू जाला. 2 वर्सांनी म्हळ्यार 26 सावन शेणै गोंयबाबाची 150वी जयंती वर्स सुरू जातलें. आनी एक गजाल मुद्दाम सांगपाक जाय की शेणै गोंयबाबांनी आपलो वेवसाय सोडून जावं नोकरी सोडून पूर्णपणान अध्ययन आनी संशोधन ह्या वावराक ओपून घेतल्याक अंदूच्यान तांकां 100 वर्सां पुराय जाता. आपल्या ल्हानशा अशा साहित्यीक जिणेक अतिशय खोलायेन वचून वावर करून फुडाराच्या पिळगे खातीर एक व्हडलो अशी संचीत तयार करून दवरिल्लो हो मनीस दिवचले जन्माक आयलो आनी दिवचलकाराचे व्हडले भाग अशी तांणी समजुपाक जाय. आमी जेन्ना दिवचले म्हणटात तेन्ना कांय आमकां इतिहासीक गजालींची याद जाता. एक बरें दायज आसा दिवचल एकंदर ह्या दिवचल वाठाराक आनी कोंकणी साहित्याच्या इतिहासाक भांगराच्या अक्षरांनी बरोवचें अशें योगदान आसा ह्या दिवचल महालाचें. तें म्हळ्यार न्हिदिल्ल्या गेल्ल्या प्राणाक एक जीव फुकून कोंकणी मनशाचो स्वाभिमान जागोवन ताका आपली कोंकणी कुळ म्हळ्यार बाबत न्ही हें दाखोवपाक जाणी कितलेशाच कोंकणांत जल्मल्ल्या आनी संवसारभर वचून नांव जोडिल्ल्या कितलेशाच व्यक्तिमत्वाचे इतिहास सोदून काडले आमचे मुखार दवरले. आनी तुमी जे समजतात की गोंयकार ही बाबत कुळां ही बाबत कुळ न्ही तर गोंयकार एक स्वाभिमानी मनीस हें दाखोवन आमच्या सगळ्यांच्या काळजांत एक स्वाभिमान रुजयलो. त्या शेणै गोंयबाबाक दिवचले जल्मले आमचे एक व्हडले भाग आणि दिवचल कोंकणी उपासनी हांच्या जोड पालवान आयज सकाळच्यान जो सुरू जाल्लो कार्यक्रम उक्तावणाचो कार्यक्रम आसा तो सांगलीन चलतलो. आतां उक्तावणीचो कार्यक्रम आतां सोंपपाक पावलो आहा. म्हजे कडेन आयोजका मार्फत थोडीशी जबाबदारी दिली ह्याक धन्यवाद म्हणपाची. एका शब्दान धन्यवाद म्हणूं येता 2 वाक्यांनी म्हणूं येता. सगळ्यांक कारण सकाळच्यान कशें आसा जनरली अशें आसता की साधारणतः 45 मिनटां ते 50 मिनटांचो उद्घाटनाचो कार्यक्रम जावपाक जाय पण बरोसो लांबच गेल्लो आसा. जवळ 1.5 वर जाल्लीं आसा. त्यामुळे हांव म्हजे कडेन आज ह्या मुख्य कार्यक्रमाक म्हणल्यार उद्घाटन म्हणून दोन्ही राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत येवपाक आसले पण कांय कारणास्तव ते दिल्ली गेल्ल्या कारणान ते पावूंक ना. तांकां धन्यवाद दिता तांच्यांनी स्विकारलें आमंत्रण म्हणून. ताज्या नंतर आज आमचे कडेन प्रत्यक्ष दोन राज्याचे दिवचल मतदारसंघाचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटे प्रेमेंद्र शेख मय मतदारसंघाचे आमदार अशें तांच्यांनी उपस्थित राहून मुख्य कार्यक्रमाक उद्घाटक आणि अध्यक्षस्थान स्वीकारल्या बद्दल तांचे धन्यवाद म्हणतात. ह्या सेवा केंद्राच्या वतीन कोंकणी अकादमीच्या वतीन हो सत्कार हो भोवमान स्वीकारतात. गोवा कोंकणी अकादमी आणि दिवचल कोंकणी सेवा केंद्र तांच्या शेतीच्या बायच्या वतीन आनी आमचो अद्वैत साळगांवकर तांच्या वतीन तुमकां एकूच गजाल सांगपाक जाय की म्हटल्यार शेणै गोंयबाबाचो जो उल्लेख केला शेणै गोंयबाब हो साधारण 1925 उल्लेख केला सावंत सरान की जाणें आपलें पूर्ण कार्य जे आसा संशोधनात केलें. तुमकां खबर आसतलें की संशोधन हे अशें तरेन संशोधन केलें साधारण ते अशें म्हणटा की 2500 वर्सांचो इतिहास सांस्कृतीक इतिहास ह्या गोंयचो इतिहास तांच्यानी सोदून काडलो आनी
फक्त गोंय म्हणजे फक्त कोंकणी वाठार न्ही, वयर दमणगंगा ते सगळ्यात चिकमगळूर वेळेचो हो वाठार जो आसा हो कोंकणी वाठार आसा, अशें तेणें पयलें पावट सांगलें. आणि उत्तर गोड, उत्तर कोकण, मध्य कोकण आणि दक्षिण कोकण अशी संकल्पना तेजेर मांडली. आणि हे गोंय जे आसा हे गोंयचे कुळार आसा हे तेणें सांगलें आणि कोंकणी ही ताची भास आसा. हो एक मंत्र तेणें ह्या भुंयेंतल्यान दिल्लो पळोवपाक मेळटा. आणि म्हणूनच आमी भाग्यवान आसा, आमी सगळे कोंकणी मनीस भाग्यवान आसा की ह्या गोंयचो जे गोंयेक एक महापुरुश जल्मलो आणि ताणें हो आमकां मंत्र दिलो. आणि ताजें हें सपन फुडें व्हरता आसतना आमी साहित्य रचलें. आनी आयज तुमकां खबर आसतलें 1975 आमकां साहित्य अकादेमीची मान्यता मेळ्ळी. 1970 आमकां पयलो साहित्य अकादेमी पुरस्कार मेळ्ळो. आणि तेजे उपरांत आमकां सातत्यान पुरस्कार मेळत आसा. आणि तेजे उपरांत तुमकां खबर आसतलें की कोंकणी राज्यभास जाली. तेजे उपरांत 8व्या परिश्ठेसान गेली 1992 वर्सा. आणि अशे तरेन कोंकणी भाशेची आनी साहित्याची उदरगत जाली. पूण एकूच तुमकां सांगता की कोंकणी साहित्य आमी रचतात आनी रचत जातले. कोंकणी कथा बरयतलो, कविता बरयतलो, नाटकां जातलीं रचतात. पूण ताचे भायर कोंकणी भाशेचो जो अभ्यास जो जावपाक जाय तो गुरुमंत्र दिला आमकां शेणै गोपाल भाशा मुखार व्हरपाक. तुमकां खबर आसा CSTT म्हणून एक न्यू दिल्लीची हें आसा, संस्था आसा गव्हर्मेंटाची, कमिशन फॉर सायंटिफीक आनी टॅक्निकल टर्मिनॉलॉजी ती करता. खूब म्हाका सांगून दिसता ह्या वेळार विद्यार्थी हांगासर आसा, मानीस आसा, शिक्षक हांगा आसात, तांकां सांगूंक जाय की ती कितें करता काम, की ती टर्मिनॉलॉजी आसा, सायंटिफीक टर्मिनॉलॉजी ती वेगवेगळ्या ज्यो 22 भाशा ज्यो आसा ज्यो 8व्या परिश्ठेसान गेल्या त्या 8व्या परिश्ठेसान ज्यो भाशा गेल्या तातूंत ती ह्यो टॅक्निकल टर्मिनॉलॉजी तयार करता.